उल्हास मुकुंद नाईक. सर हालींच आमकां आयकपाक आयलें की हांगा खंय तरी तुमच्या घरान बिबट्या वाग खंय तरी भितर आयलो आनी कितें तरी विशय जाले अशें. हय, 22 तारखेर रातच्या 1:30 सुमार आमी जेन्ना घरान न्हिदले आसतना ह्या वाटेन तो बिबटो सरळ येयला आनी हांगासर तेणी आमचें हें आसा, चला तुम हांगासर तेणी जस्ट चेक केला हांगासर कोण आसा किंवा ना आनी मागीर तो वयर सरला. ओके ताका मे बी डावट आसूं शकता की हांगा कुत्रो आसा म्हण, ओके कारण तेच्या पयलीं कुत्रो भोंकतालो खूब, हां हां कित्याक चावल लागली आसली ते कारणान भोंकतालो आनी तो असोच कुत्रो वयर बसलो काय ना, असोच कुत्रो वयर आसतलो म्हण तो सरळ हे शिडयेच्यान वयर सरला. ओके हांगासून तो सरळ वयर सरला ओके सर. आनी हांगा ताका कुत्रो मेळ्ळा खंय तरी, हां हां इतल्या प्लेसीर ताका कुत्रो बसलो मेळ्ळा ओके आनी कुत्रो फुडल्यान फुडें वचपाक आनी फाटल्यान तो ओके अशे दोगूय येयले. इतल्या बेगीन येयला तो आनी हांगा कुत्र्याचेर ती झडप घातली. ओके सर. ह्या डोरा कडच्यान कुत्र्या झडप घातली आनी लास्ट तितल्या मेरेन गेलो आनी कुत्र्यान जेन्ना व्हडल्यान बोवाळ केलो तेन्ना घरांतल्यान आमी जाप केली म्हणटकूच हांगासून तो डायरेक्ट सकयल आयलोच ना, तो डायरेक्ट हांगासून त्याने सकयल जंप केल्या. जम गेले. ओके कुत्र्याक हांगा घेवन तो हांगासर जंप केल्या हम्म. आनी तो सरळ ह्या वाटेन जंगलान गेलो. ओके सर. पूण येतना तो असोच आयल्लो. हां 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 CCTVन बी सीसीटीव्ही ना, आमचे सीसीटीव्ही मेळ्ळलो, ओके सर. आमी चेक केली. हेच्या पयलीं बी असो कितें हय, तेच्या पयलीं आमचे ह्या वाड्यार 8 घरां आसात, तितूरसून 4 कुत्रे पयलीं न जाल्ले आसात, म्हणजे तेणीच व्हेल्ले आसात. एक आमचो तुळशी कडल्यान व्हेल्लो, एकट्याचो बांदलेलो कुत्रो उखल्लेलो आनी एकट्याचो गॅलरींतल्यान तेणी उबारलेलो. ओके एक फावट फॉरेस्टान पिंजरो हाडून दवरलो पण तेचो कांय यूज जालो ना. तेच पूण सर. हांव अशी फॉरेस्टाक रिक्वेस्ट करता की आज तेणी कुत्र्याक गेलो, कदाचित फ्युचरान मनशाचेर सुद्दां हल्लो करूं शकता, बरोबर. कारण भर वस्ती घेवन तो गॅलरींतल्यान जर फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान जर व्हरूंक शकता जाल्यार तो मनशाचेर हल्लो करूं शकता. तेन्ना हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता आनी गव्हर्मेंटाक आनी आमच्या स्थानीक आमदाराक की तेतून हेंचें लक्ष घालून हेचेर कांय तरी उपाय योजना करची अशें हांव तेंचे कडेन मागतां. येस सर.